वय पूण ते तळे न्हू बरें आहलोले आनी आमी ते तळे न्हू पळोवपाक तेन्ना आमी दांड्यान कोण घेवन आमी ते तळे हाडून दवरले पूण आमी केशीं ते दिवपा न्हय तुमकां पळोवपाक कितें वर्सां आमी तो सांबाळून आमच्या पुस्तकांनी तळ पुरोच्या दिवपा न्हय कित्या आमकां स्वता उदक तळ्या वयता कित्या आमी पयलीं मनशां वर शेत रोयतालीं आतां आमी सगळी गाय वयली सगळी गाय ती शेतां वयता उदकां तळ्या वयता ती कितें करपाची ती पंचायतीन करपा न्हू पंचायतीन एक्शन घेवपा न्हू खंय घेवपाची पब्लिकान घेवपाची सांगाय तुमी विलेजी लागून जेन्ना वेटलँड ज्यो वस्तू आसात लायक तोळी गायरे जावं व्हळ हे भाशेन हांवें ते पुरयले म्हणटकच ते गांवां फायदे कांय जायना आमगेल्या आतां हीच जी लेक आसा ती कन्वर्ट केली 39 अंडर जाल्यार गांवां फायदे कितें आसा तुमकां दिसता कितें फायदो आसो ना गांवांक ना म्हणटकच जरी तर गांवां फायदो ना जाल्यार ते कन्वर्ट करून कसो फायदो मेडलाचेर येयला सो हेच्या मुखार 39 ए आमच्या ज्युरिडिक्शना अंडर आमकां नाका दाबोली शिखर पंचायता अंडर कित्याक हिंगा क्लायमेट चेंज आनी हे ते आतां थिंग लायव्ह वाटे पळय आसलो तेजेय खबर ना मिनीन क्लास थिंग सेटिंग करता पयलो वचून ना हे तोड्यात कितें करून सोदता ते हें चोय कन्वर्शन करपाक आनी 14 तारीख लास्ट डेट अंडर 39 ए हय अंडर 39 ए आनी तुमी कितें रेजोल्युशन केला आतां आमी रेजोल्युशन गेलां आमकां 39 ए फकत तळ्याकूच न्हू आमगे ज्युरिडिक्शनाकू नाका म्हूण ही सेकंड ग्रामसभा पयले येयल्ले थिंग ओपन स्पेस कितली एरिया कन्वर्ट करपाक सोदता ते ही आतां कमी 10,000 आनी ते म्हणटाय फकत 1,000 तळ्या दितले म्हणजे आमगे गांवांक आमकां टर्म्स एंड कंडिशन आमी सांबाळून ते सो तुमी हेका ओपोज केला हय सगळे लोकांनी बी ओपोज केला जाल्यार प्रॉब्लेम जायना तुमकां सारकें सांगपा म्हळ्यार आमगेली 39 ए जेन्ना पयलीं आनी एक पाट पेपराचेर येयली ते दोना दिकरपाली इश्यू दिलो सर्वे नंबर 18 मरे हिंगा लोक चडसो एसटी शेतां आहाय ती आनी जे सगळें कितें आहा तें चड एसटी लोकां कडेन आहा आमगे भायलो लोक कोणूय येवन रावूंक गोंयकारू रे पूण हिंगेन प्लॉट घेवन बरें वेल सेटल्ड आहाय प्रॉब्लेम ना पूण जे पर्यावरणीक जें येता तें डिस्ट्रॉय करून आमी आमगे मरे लायफ कवर केलो कळ्ळें का हे भाशेन जावपाक जायना आनी 39 एयाक लागून हांवें तांकां पयलीं क्वेश्चन विचारलो हेका लागून एमएलए खूंय गेला सॉरी हे कुतर मातशें रॉंग कळ्ळें प्रॉब्लेम ना पूण तेणें मेन येवपाक जाय आसलें कित्याक हें पास करता सरकार आमकां पास केलें ना हें कितें जालें आमकां रिटर्न इनवर्ड कांय जावना पंचायती पूण पेपरार आयले ते प्रमाणे आमी जे ताणें टू डिस्कस एंड डिसायड TCP proposal conversion of 43,820 square meter land including Davoli Lake हातून सेक्शन 39A कन्वर्शन करून सोदताले ते खातीर आमी ते पेपरा वाचले पण ताबडतोब आमी स्पेशल ग्राम सभा घेतली आनी ते खातीर डिस्कशन करपा खातीर आनी आमी सगळे MLAकूय सिल्वा तशेंच उल्हासनगर आनी ZP हांकां आमी लेटर केल्लें कित्याक लागून कितें तोळी आहा कितें आहा थंय ते पयलीं पुरजो आख्या आमी जल्मा येवना पासून पयलीं ते तळे आसा आनी व्हडले ते आनी ते ऑलरेडी रिजनल प्लॅनाचेरूय ते लेक म्हूण मेन्शन केल्ले आसा लोकांना आतां कितें डिमांड ग्रामसभा लोकांगेलो डिमांड कितें लोकांचे डिमांड आमचो चडसो लोक ST लोक शेतकामती आनी ते कितें ते उदीक सगळें जे पावसाळ्यांत ते स्टोर जावन वता आमचे उदका वरवीं आमकां जे लोकांक जाय ते वेजिटेबल जे आमचे लोक रोयता तांकां तो बेनिफीट जाता आनी ती लो लायन एरिया आनी जे ते बांय बीन ती मालवल्या तेंचे तांकां ते बेनिफीट आहा लोकांक सो त्या खातीर लोकांनी सगळ्यांनी ओपोज केला कितली एरिया ती एरिया जे कितें पूण 10,400 स्क्वेअर मिटर तोळ्याची सो आनी सेटलमेंट तांकां मागल्या 9,000 समथींग तेणें मागल्या आनी 1,000 तेणें एक लेक पडून हें करपाक पूण लोकांनी स्ट्रॉंगली ओपोज केला कितें येता थंय ते आमकां रिटर्न कांय दिवूं नाका सर सरपंच बाकीची 43,000 स्क्वेअर मिटर्स कितरी एरिया आहा म्हूण मेन्शन केला ते नोटिसाचेर ती कसली ती आमकां हाजेर कांय दिवना तेणी स्पेसिफाय करना आमी मागताले पूण तेजे भायर म्हाका सर लेखा भायर जी एग्रीकल्चर लँड आहा ती कन्वर्ट जाता दिसता 39 एयाचेर ही तुमकां खबर ना आमी तेजेर सगळे माग दिले आतां TCP तेजी कितें फायल केले कित्याक टोटल 43,800 कन्वर्ट जाता म्हूण
अंडर 39 हे नोटीस आहा हो ते आणि तुम्ही ओन्ली लेखाचे उलयता ना ती कोला सगळे जायते आहा तितून ती कोला दिले कडे तेमी हेजे पेपराचेर 3 प्लेसीस दिले कडे आसा नॉर्थाक ते सो इन्क्लुडींग ती आहा ती इन्क्लुडींग दावोली म्हणला नॉट मेन्शन केला 43,000 जमीन दावोली म्हणून आमी कोला जायते प्लेसीस नॉर्थाक वचून सो इन्क्लुडींग दावोली घातला पण थोड्या सायडीक आता जमीन कन्वर्ट जायना तेम काय मेन्शन केला आनी हाली लेख दिले तेमी लेखू कन्वर्ट ओन्ली लेख म्हणून हायला कितें येता ते कांय खबर ना तुमकां कितें कितें येता ते थिंगा काय म्युन्सिपाल्टी कोता आमकां काय फायल येवन न्ही आमकां पंचायती काय रिटर्न काय ना म्युन्सिपाल्टी कन्वर्ट करपा मागला म्युन्सिपाल्टीन कन्वर्ट करपा मागला बायोटेक प्रायवेट लिमिटेड म्हणून ते पेपराचेर मेन्शन केल्लें आसा आनी पेपरार दिल्ली आहा तेमी आनी तुमी MLA बी कितें कळयतले आतां कितें आतां हांव ना आतां आमी फाल्यां MLA अपॉयंटमेंट घेतले MLA आमी स्ट्रॉंग ऑप्शन घातलेले आनी MLA आमी MLA घेवन मुखार वयतले आनी म्हाका दिसता MLA आमकां हेल्प करतलो हाचे बाबतींत रेजोल्युशन कितें घेतलां आज ग्रामसभा तुमगेले आमी रेजोल्युशनाक ओपोज म्हणून सगल्यांनी नाका म्हणून 39 आमचे हांगाच न्हू लेखूनूय जे प्लेसीस आहाय जे रिजनल प्लॅनाचेर दाखयल्याय सगळे जे प्ले ग्रावंड दाखयला हे दाखयला सगळ्यांचेर आमी ओपोज म्हणून लोकांनी हे केल्ले कडेन आहा मेन्शन केल्ले आहा रेजोल्युशन घेतलेले आहा सो तेका आमी मेंबर सगळे ओपोज आहा तेतून सो 39 हेका तुमी कंप्लिटली ओपोज कंप्लीटली ओपोज आनी आमकां ऑलरेडी दिल्ली आहा तितल्यानी पूण आतां कितें एवरी टायम सिंगल हेका पब्लिकान सांगले पाहिजे सिंगल आमी मिटींग घेवपा ना सो आमी कंप्लिटली कितें केलां सगळे जे कितें दावोली टिकार पयलीं वातावरण कितें जाता जे ग्रावंड आसा जे कुमदात आसा जेतून कितें डेव्हलप करूं सोदता 39 येयला सेक्शन लावपा सोदता आमी ताका लोकांनी ओपोज केला लोकांनी Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.